भाषे पठिता आता आम्ही फर्गस फेस्ता संदर्भी मानाची वांत तेल्या नाव आपल्याने मुखार येऊन गोळीक बापाताईन वात कणगेची म्हणून विनंती. Church Presidents, Right Reverend Monsignor RFC Mascarenhas, Mr. Piedad Machado, Mr. Francis Dessa, Mr. Lawrence P. Pereira, Mr. Cyprian D'Souza, Monsignor Leslie Shenoy. Principal Benefactors, Mr. Joseph Lobo, Rao Saheb Xavier Colasso, Reverend Father Vincent Rebello, Superior General of Bethany Congregative, Mr. Stephen Finto and family. Founders, Mr. Piedad Machado, Mr. Victor M. Pinto, Mr. Camil Saldana, Mr. Isador Rego, Mr. Isador Colasso, Mr. Felix Albuquerque, Mr. John Pinto, Mr. Thomas Lobo, Mr. John Francis Rego, Mr. Pascal Albuquerque, Mr. Raymond Colasso. Benefactors, Mr. Francis D'Souza, Mr. Gregory Mascarenhas, Mr. Gabriel John Mascarenhas, Mr. Pascal Gonzalez, Mr. Abraham Frarais, Mr. Sebastian Pinto, Mr. Luis Rego, Mr. John Salvador Mascarenhas, Mr. Lawrence Menezes, Mr. Eloysius Kannappa, Mr. John Salvador Sequeira, Mr. Saturin Dias, Mr. Matthias Lobo, Mr. Pascal John Saldana, Mr. Anthony Pereira, Mr. Julian J. Rego, Mr. Joseph Dessa, Mr. Isaac Farais, Mr. John Manuel Vaz, Mr. Daniel Rodriguez, Mr. Salvador Alvarez, Mr. Peter Coelho, Mr. Joseph Piad Menezes, Mr. Agustin Colasso, Mr. Lawrence Colasso, Mr. Michael Rodriguez, Mr. Albert Tauro, Mrs. Martina Zacharias, Mrs. Regina Lobo, Mr. Salvador Menezes, Reverend Father Santan Luis, Mr. Pascal Nazareth, Mr. Manuel Pereira, Mr. Joseph D'Souza, Mr. Piat Colasso, Mr. Victor Alvarez, Mr. Francis Xavier Pereira, Mrs. St. Matthias Industrial School, Mr. Joseph Sequeira, Mr. John D. Matthias, Bishop Jacob Miranda Mendonça, Mr. Henry Basil Colasso, St. John Burkham's Sodality Bendor, Mr. John Fernandez, Mr. Sylvester Gregory Raskina, Mr. Pascal Coelho, Mrs. John Rego and Sons, Mr. Paul De Silva, Ms. Piedad Dicunna, Mr. Gabriel D'Souza, Mr. Piedad Dessa, Mr. Salvador Pinto, Mr. Diego Rosario Fernandez, Mr. Philip Paez, Mr. Lawrence Sequeira, Mr. Manuel George Lobo, Mr. Raymond Mascarenhas, Mr. Martin Colasso, Rao Saheb Bonaventure Colasso, Mr. Raymond Lobo, Mr. T.M. Aranna, Mr. Francis Dominic Farais, Reverend Father Ligori D'Souza, Mrs. Severin Lobo, Mrs. Rose Flora Raskina, Mr. John Salvador Colasso, Mr. Joseph Mascarenhas, Reverend Father Sylvester Menezes, Mr. Pascal Nazareth, Mr. Julian J. Rego. Donations to Church Belfry patrons, Mr. Cyprian J. D'Souza, Mr. A.R. D'Souza. Founders, Mr. C.J. Pinto, Mr. Alban DeCosta, Mr. B. Fernandez. Donations to Presbytery benefactors, Mr. and Mrs. Hector and Mary Jane Andrade, Mrs. Rosie Pereira,
Mr. and Mrs. Walter Rebello, Mrs. Christine Cardoza, Mrs. Irene Saldana. Principal benefactors of Centenary Hall: Mr. John Errol Samuel, Mr. Melvin Morris and family, Kaibattal 3, Leslie Serrao and family, Kankanadi 3rd Ward, William D'Souza and family, Kadri 3rd Ward, in memory of Simpros Miranda by Frank Miranda and family, Lower Bandur 3, Patrick Prakash D'Souza, Lower Bandur 3, Winnie D'Souza and family, Upper Bandur 3, Valerian Pinto and family, Kadri Rocks, Jeetan Sikwara and family, Kankanadi 1. Fergus Pestak Pirjant Ravulni, Terence Aranna, Church Ward 1, William D'Souza and family, Church Ward 3, Vincent Nazareth and family, Kaibattal 2, Leslie Serrao and family, Kankanadi 3, Melvin Paris and family, Lower Bandur 1, Veronica D'Souza, Lower Bandur 3, Walter D'Souza and family, Mallikatte 1, Victor Pies and family, Shivabag 5, Stephen Pinto and family, Tollgate 2, Everest Krasta, Upper Bandur 3, Carmen D'Souza, Upper Bandur 1, Irene Saldana and family, Upper Bandur 1, Rita Rodriguez, Upper Bandur 2, Shanti Meneges and family, Upper Bandur 3, Flavie Mascarenas, AID Ward. Fergus Pestak Murdom Ravulni, Vinod D'Souza and family, Padua 1 Ward, Charles Mendes and family, Balmata 1 Ward, Cecilia D'Souza, Balmata 2 Ward, Bethany Generalate, Bendur, Priscilla Mascarenas and family, Bendur, Thomas D'Souza, Bendurville 1, Lidwin D'Souza, Bendurville 1, Regina Siquera, Bendurville 1, Walter Pereira and family, Church View, Merlin D'Souza and family, Church Ward 1, Anthony De Silva and family, Church Ward 2, Joseph Pinto and family, Church Ward 3, Clevie Morris and family, Church Ward 4, Stanley Noronna and family, Church Ward 4, Shanti Valeria, Church Ward 4, Kevin Rodriguez and family, Kadri 2 Ward, Philip Quadras, Kadri 2 Ward, Ronald Tauro and family, Kadri 2 Ward, Valerian Saldana, Kadri 2 Ward, Paul Andrade, Kadri Rocks, Shineth Sion Fernandez, Kadri Rocks, Vincent Govias and family, Kadri Rocks, Cecilia D'Souza, Kaibattal 1, Lawrence Sheila Pinto and family, Kaibattal 1, Victor Machado, Kaibattal 1, Louis Swans and family, Kaibattal 2, Marceline Menezes, Kaibattal 2, Avit Barboza and family, Kaibattal 3, Annette Pinto, Kankanadi 1, Edwin Fernandez, Kankanadi 1, Stephen Menezes and family, Kankanadi 1, Leslie Serrao and family, Kankanadi 3, Lancy Pinto and family, Lower Bandur 2, Rita Rodriguez, Lower Bandur 2, Gratian D'Souza and family, Lower Bandur 3, Cheryl Marine Stalin, Lower Bandur 3, Michael D'Souza and family, Lower Bandur 4, Evelyn Mesquith, Mallikatte 2, Ignatius Govias and family, Mallikatte 3, William Vaz and family, Mallikatte 3,
Edward De Silva and family, Nantur ward. Ronald Fernandez and family, Node Kadri 2. Noel De Souza and family, Node Kadri 2. Gilbert Pinto and family, Node Kadri 2. Anthony Loba and family, Shiobag 3. D. Rebello, Shiobag 1. L. Rebello, Shiobag 1. Neville Pereira and family, Shiobag 1. Matthew De Souza and family, Shiobag 5. Stanley Vegas and family, Shiobag 5. Victor Pius and family, Shiobag 5. Clifford De Souza and family, Tollgate 2. John Mendes and family, Upper Bendur 1. C.L. Rodriguez and family, Upper Bendur 2. Jeetan De Souza, Upper Bendur 2. Anita De Silva and family, Upper Bendur 3. Winnie De Souza, Upper Bendur 3. Henry Frenny Castellino, Upper Bendur 3. Juniet Lucas, Church Ward 2. George Jacob Fernandez, Kankanadi 4. Michael Gonzalez, Lower Bendur 1. Firgus Golik Parishadiche Sunday. Vigar Bab, Father Vincent F. Monteiro. Sahayak Vigar Bab, Father Lawrence Kutina. Sahayak Vigar Bab, Father Vivian Nishant Rodriguez. Padua College Principal, Father Arun Wilson Lobo. Sahayak Vigar Bab, Father Denzel Lobo. Golik Parishad Upadhyaksh, Mr. Vinod De Souza. Karyadarshi, Mrs. Patsy Brito. All Commission Convener, Mr. Stephen Pinto. Heads of religious houses, Sister Maria Rupa, St. Agnes Convent. Sister Lynette Maria, Yesu Prema Niketan. Sister M. Donna Sanchez, Bethany Convent. Sister Rose Celine, Bethany Generalate. Sister Violet B.S., Bethany Convent. Sister Nancy DeMello, Bridgeton Convent. Sister Cynthia De Souza, Seva Nilia. Sister Sarala, Maria Crepa Convent. Sangh Samsthate Adhyaksh, Small Christian Community, Mrs. Mavis Rodriguez. Mrs. Preeta Lobo, St. Vincent de Paul. Lancy Lasrado, Catholic Sabha. Sean De Souza, Catholic Action League. Sister Janet YCS. Priscilla Sylvia Pinto, Legion of Mary. Asha Caroline Tauro, Solidarity of Our Lady. Meena Pinto, Ladies Social Service League. Rita Rodriguez, Third Order. Vadeche Gurkar. Lynette Lydia Serrao, Church Ward 1. Maria Violet Lasrado, Church Ward 2. Nelson Montero, Church Ward 3. Veronica De Souza, Church Ward 4. Kishore Fernandez, Church Wave. Melvin Paris, Lower Bendur 1. Judith Mascarenas, Lower Bendur 2. Juliana De Souza, Lower Bendur 3. Charlotte De Souza, Lower Bendur 4. Lidwin De Souza, Bendurwell 1. Prakash Patrao, Bendurwell 2. Philomena Rodriguez, Tankanadi 1.
Virginia Demello, Kankanadi 1. Sujit James Noranna, Kankanadi 2. Teresa Odelia Malapinto, Kankanadi 3. Jyoti Helen D'Souza, Kankanadi 4. Lita D'Souza, Upper Bendur 1. Jacinta D'Souza, Upper Bendur 2. Patsy Brito, Upper Bendur 3. Leticia Matilda Machado, Balmata 1. Lourdes Mendonça, Balmata 2. Alexander Lancy Carlo, Kadri 1. Philip Vinaya Quadras, Kadri 2. Causes Apollin Lobo, Kadri 3. Daphne Angeline D'Souza, Kadri Rocks. Jacinta D'Souza, Mallikatte 1. Audi Rego, Mallikatte 2. Mavis Rodriguez, Mallikatte 3. Joyce Yvette Malapinto, North Kadri 1. Noel D'Souza, North Kadri 2. Dr. Susan Raskina, Kaibatal 1. Louis Vas, Kaibatal 2. Melvin Morris, Kaibatal 3. Dolphy Paul Lobo, AID. Maxi Lobo, Bikarnagatta. Vinod D'Souza, Padua 1. Lavina Pinto, Padua 2. Anthony D'Souza, Nantur. Jansi Krasta, Calvary. Jacinta Rodriguez, Calvary. Anna Rego, Kadri Colgate 1. Stephen Pinto, Kadri Tollgate 2. Irene Lobo, Taretota. Neville Pereira, Shivabag 1. Rashmi Sikwera, Shivabag 2. Norbert Krasta, Shivabag 3. Patricia Lobo, Shivabag 4. Charlotte Fernandez, Shivabag 5. వాడేచే ప్రతినిధి చర్చ్ వార్డ్ 1 విలియం గొంజాల్వెస్ అని శాంతి డిమెల్లో. చర్చ్ వార్డ్ 2 లారెన్స్ మెస్కిత్ అని నికితా ఫెర్నాండిస్. చర్చ్ వార్డ్ 3 రాజేష్ రేగో అని మార్గరెట్ డిమెల్లో. చర్చ్ వార్డ్ 4 రీనా పింటో అని శాంతి ఫలేరియా. చర్చ్ వ్యూ వెరోనికా మతాయస్ అని డోరా సిక్వేరా. లోవర్ బెందూర్ 1 డాలీ మస్కరినస్ అని జీవన్ డిసోజా. లోవర్ బెందూర్ 2 కెనెత్ పెరేరా అని జసింతా ఒలివేరా. లోవర్ బెందూర్ 3 జేమ్స్ డిసోజా అని ఆశా డిసోజా. లోవర్ బెందూర్ 4 వనిత సిక్వేరా అని టెరెన్స్ కార్డోజా. బెందూర్ వెల్ 1 బెనడిక్టా జూలియానా డిసోజా అని జార్జ్ డిసోజా. బెందూర్ వెల్ 2 అరుణ్ జోస్వే డిసోజా మోసిన్ పెరేరా. Kankanadi 1 Aida Sikwera Selven Dessa. Kankanadi 2 Janet Pereira Samantha Pereira. Kankanadi 3 Jennifer Shaila Mascarenas Rina Pereira. Kankanadi 4 Alan Dominic Fernandez Terry Rosalind D'Souza. Upper Bendur 1 Lina Saldana Lina D'Souza. Upper Bendur 2 Anil Misket Flossie Dikunna. Upper Bendur 3 Priya Aranna Vincent Noranna. Balmata 1 Philip Avil Vegas Carol Ria Lobo. Balmata 2 Ronald Vas Sunita D'Souza. Kadri 1 Maria D'Souza Francis Ivan Rodriguez. Kadri 2 Maria Filomena D'Costa Celine Tauro. Kadri 3 Natalia Eugene Pinto Dr. Gladson Jose. Kadri Rocks Febonia De Silva Oswald Fernandez. Mallikatte 1 Flavia D'Souza Divya Maria D'Souza. Mallikatte 2 Blossom Rego Sunil D'Souza. Mallikatte 3 Jacinta Lobo Queenie Rego. North Kadri 1 Marina Tina Tauro Jerome Percy Farais. North Kadri 2 Royston Farais Prajwal De Mello. Kaibatal 1 Victor Machado Lynette Agnes Saldana.
Kaibatal 2, Daisy Lobo, Nirmala Nazret. Kaibatal 3, Lina Shet, Nora Saldana. AD, Jenny Crasta, Francis Edwin D'Souza. Bikanagatta, Muriel Lewis, Daniel Dominic D'Souza. Padua 1, Celine D'Souza, George Ashok Pereira. Padua 2, Cheryl Rona D'Souza, Roletta Mary Pinto. Nantur, Gladys Mesquith, Violet Burns. Calvary, Selma Maria Di Paula, Thomas Saldana. Tollgate 1, Vilma Priya De Silva, Marina Rebello. Tollgate 2, Lolita Mascarenas, Jyoti D'Souza. Tare Tota, Juliana Janet D'Souza, Gracie Pereira. Shivabag 1, Philomena Lobo, Maria Milfred Pinto. Shivabag 2, Ronald Mascarenas, Janet De Silva. Shivabag 3, Valerian Quadras, Matilda Fernandez. Shivabag 4, Veera Shalini Tauro, Jennifer Gomes. Shivabag 5, Jane Diane Fernandez, Sarita Lobo. Heads of Educational Institutions. Irene Sequeira, CBE School. Gladys Morris, CBE School. Sister Maria Gloria, AC School. Sister Lutz, Bethany Schools. Name of the nominated members. Heads of Educational Institutions, Mrs. Marriott Mascarenas, Padua School. Name of nominated members. Alvin D'Souza, Lower Bendur 1. Mark D'Souza, Calvary. Vincent Govius, Kadri Rocks. Dr. Prakash Pinto, Calvary. Patrick Prakash D'Souza, Lower Bendur 3. Nihal Lobo, Kankanadi 4. Dr. John Shera, Shivabag 3. Swasini Dessa, Kaibatal 1. Matilda Furtado, Shivabag 5. Flavilla Pinto, Upper Bendur 1. Anita Mascarenas, Kadri 2. Lina Lobo, Bendurwell 2. Sean D'Souza, Tollgate 2. Dr. Vincent Crasta, North Kadri 2. Jane Vegas, Shivabag 5. Sharon Tanya Menezes, Lower Bendur 1. Felix Fernandez, Kadri Kaibatal 1. Mana ci want le golik bapang amin dev bere muntaw. मोगचनो आज आम्ही बेंदूर फर्गस गरा आमचो पात्रोन सान सेबेस्तियावाक मान करणं आमच्या फर्गस कुटुंबाचो वार्षिक परबेचो दीस आचरण करच्याक संतोष भरीत काळजान आनी कुटुंबा स्पिरितान ह्या पवित्र वेदी भोंवती सांगाता जमल्या. आयच्या ह्या संभ्रमीक मिसाचे प्रधान याजक जावन हजारसच्या निवृत्त गवळी बाप अधिक मानाधिक दोतोर लुईस पाउल सोजू हांचे सवे हजर आशिल्ल्या सर्व याजकांक धार्मीक भाव भयणींक आनी सर्व मोगाच्यांक
बेंदूरची देव परजा विगार बापा संगी मेळून बरो येवकार मागता. आयच्या देवस्तुतेक आमी पात्रोन सान सेबेस्तियानच्या मजतीन मोगाचें आनी सेवेचें फिर्गस कुटाम बांदून हाडया म्हणलो विशय विंचला. सुरविल्ले क्रिस्तांव धर्मदुतांची शिकवण आयकून बावडतान भरले आनी ह्या बावडता वरवीं तांच्या जिणयेंत बदलावण आयली. एकामेकाच्या गरजांक ते पावले. तांचे तें आसलें तांणी वांटून घेतलें. माया मोगाचो आनी एकवटीत समुदाय जावन ते जियेले. असलीच बावडताची, सांगातपणाची आनी माया मोगाची आनी एकवटाची जिणी जियोवन बरें फिर्गस कुटाम बांदून हाडूंक आयचें फेस्त आमकां आपोवणें दिता. सुरवेर तावन आज पर्यंत आमचो पात्रोन सान सेबेस्तियानच्या ससायेन आमच्या फिर्गजेन जाल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर हे मिसाचें बलिदान देवा बापाक आमी अर्गां जावन भेटवया. आमच्या फिर्गस कुटुंबांतल्या भुरग्यांनी, युवा जाणांनी, वडिलांनी, मालगड्यांनी आनी धार्मिकांनी फिर्गस विगार आनी सहाय्यक याजकां संगी बक्षण्याच्या स्पिरितान भरून माया मोगाचें आदर्श कुटाम बांदून हाडूंक जाय अशी कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मागून घेवया. आतां उबी रावन प्रवेश गीत आमी गावया.
या फेस्ताच्या संभ्रमाक आमचे संगी आसात मंगळूरचे निवृत्त गोडे बापू अधिक मानाधिक एल्युशियस पॉल डिसोजा तांकां तुमच्या सुमेसांच्या नांवे हांव स्वागत करता. तशेंच ह्या मेसाचे इरादे सान सेबास्टियानाक अर्गान जावन मेस येता एमी डिमेल्लो, रोनाल्ड आनी रेजिना सेक्वेरा आनी मर्लिन डिसोजा आनी कुटाम तांच्या त्या समा खातीर मागता आसतना आमची त्या समा सांगता घालून ह्या बलिदानांत वांटो घेवंक तयार जावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसो. म्हज्या भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सांत सेबास्त्याव रक्त साक्षी ह्या फिरगेजेचो पात्रोन ताचें फेस्त संभ्रमान आचार करूंक आमी हांगासर आसा. सान सेबास्तियन तिसऱ्या शेतमानांतलो रक्त साक्षी ह्या मार्तीर तो डियोक्लिशियन चक्रवर्तीच्या सैनांत सेनाधिपती जावन व्हडा उर्बेन एकीनपणान वावुरलेलो चक्रवर्तीक तो मोगाचो जाल्लो. पूण क्रिस्तांव आनी क्रिस्तांवांक दगदोणी आसली आनी त्या दगदोणेच्या वेळार जैलांत आसल्या क्रिस्तांवांक दगदोणेक भियोवन सबार जण बावर्त सांडूंक तयार जाता आसतना सेबास्त्याव येता थंयसर तांकां धैर्य दिता. बावर्त तांचो तीर सांबाळूंक तांकां उर्बेन भरता आनी जायते मार्तीर मरतात. 5व्या वर्सा वो क्रिस्तांव म्हणून चक्रवर्तीक कळ्ळें आनी देखून चक्रवर्तीन फरमायलें थंयसर कुर्साच्या मुळांत मेळच्या सर्व क्रिस्तांवांक तुवें कैद करनाडीचें म्हणून. ताका वो सेबास्त्याव सांगता हांव तें करूंक तयार ना, कित्याक हांवूच एक क्रिस्तांव. हांव क्रिस्ताक फात येता, क्रिस्त म्हजो देव. आनी तशेंच हांगासर मागण्याक येवच्या क्रिस्तांवांक म्हाका कैद करूंक जायना म्हूण. राखान पेटोवन चक्रवर्तीन ताका रुखाक बांदिजे आनी बलयो मारून जुशी मारिजे म्हणून तशेंच केलें. ताका रुखाक बांदून बलयो मारल्यो आनी तो थंयसर मेला म्हणून चिंतून ते ताका सोडून गेले. थोड्यो भक्तिवन स्त्रियो येवन ताका मत्येक पावचे विलवरी करूंक म्हणून आयिल्ल्या वेळार तो मरूंक नातुल्लो पळोवन ताका ताणें व्हेलो. ताची ताणें जतन काण गेली. 6 म्हयने तो तांच्या सेवे वरवीं बरो जालो. बरो जावन नीट परतून गेलो चक्रवर्ती कडेन. म्हणालो हांव मरोंक ना, हांव जिवंत आसा. हांवें क्रिस्तांव करो क्रिस्तांव जावन जियेता. आनी देखून तुवें ह्या क्रिस्तांवांक दग दिनासतना तांकां बरें करून जिवंक तुवें सोडिचें म्हणून. चक्रवर्ती हाचेर कठीण रागान रडलो. ताका तोणक्यांनी मारून जुशी मारिचें म्हणून. आनी तशेंच केलें. देखून ताका दोडतो मार्तीर म्हूण नांव. आनी त्या खातीर कोण ना, ताका पिडेस्तांचो वैज म्हणून पवित्र सभा ताका मानता. तो पिडेस्तांक प्रत्येक तरान आदार दिवंक पिडेस्त ताचे कडेन कुमोक मागतात. आनी हे पवित्र सभेंत सांत सेबास्त्यानाचे रक्त साक्षी ताचे विशांत मोठ्यान तुमकां हांवें सांगलें. भाव भयणीनो, आमी आमचो भावार्थ कितल्या मापान आमी सांबाळटा. आमची समर्थ क्रिस्तांव समर्थ आमकां कितलो मोग आसा भावार्थांत थीर रावोंक. कश्टां मदें, दगदोण्या मदें, अनवरां मदें आमी भावार्थांत दंडळ नासतना
सान सेबास्टियना बरी आमी धैर्यान क्रिस्ताक सदांच आमी वळखून रावूंक ताका ताचो पाटलाव करूंक आमी कृपा सान सेबास्टियना कडेन मागया. हें फेस्त फिरगेजेचें फेस्त तुमचें सान सेबास्टियन तुमकां तुमचे सुमेस्तां खातीर विनंती करूं दी. सान सेबास्टियनाच्या विनंतेन आमी आमची क्रिस्तांवजीनी उर्बेन जिवंक आमकां तो कृपा मागून दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या वेळार प्रत्येक तरान मागया. आनी मिसाचें बलिदान फावो त्या तरान आमी भेटोवच्या खातीर आमची अस्कतकाय आमची पातकां आमचें उणेपण आमी वळखून देवाची काकूळट आनी बोगसाणें मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत बगे सुद्दां जावंक मोरयेक म्हज्या खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भगवान सेबास्टियन तुझ्या रक्त साक्षान
बेन दरी नासतना आपलो भावार्थ परगट सारलो आनी दगदवणेक सांपडलेल्या आपल्या भावा भयणींक भावार्थांत तीर रावंक धैर्य दिलो. ही परजळीत देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची परब आमी समरमतांव. खऱ्या भावार्थान तीर रावंक आनी मनशांच्या आज्ञा प्रास तुज्यो आज्ञा पाळूंक तुजी बोळादी कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. जॉना प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर दुसरे फावटीन जॉनाक पावलें. उठ आनी निनेवेक त्या व्हड शहराक वच आनी जें सगळें हांव तुका सांगतलों तें त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर. जॉना भायर सरलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवेक गेलो. निनेव एक भोव व्हड शहर. तांतल्यान चलून वचूंक 3 दीस लागतले. जॉना शहरान भितर सरलो आनी 1 दीसभर चलत वचून अशें परगटूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो नाश जातलो. निनेवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशेंच ल्हानांनी गोणया वस्त्रां पांगुरलीं. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. तांणी आपल्या वाटचालीक पाट केली हें ताणें पळयलें आनी जें विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिल्लें. ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. देवाचें उतार हें. तुझो वाटो
सांत पावलान कोरिंथरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, भावानो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें इतलेंच. निश्चित केल्लो वेळ मोटवो जायत आयलो. देखून ह्या फुडां बायल आशिल्ल्यांनी बायल नासलेल्या बरी जियेजय. रडतेल्यांनी रडनातल्या बरी, कुशाल करतेल्यांनी कुशाल करिनातल्या बरी, आनी विकते घेतेल्यांनी आपणा लागीं कांयच नासलेले बरी जियेजय. तशेंच ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो उपयोग करतेल्यांनी तांचो उपयोग करिनातल्या बरी जियेजय. कित्याक ह्या संवसाराचें बायलें स्वरूप नापयस जावन येता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे असो. सामातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. जुआंक धरून बंदेंत घाल्या उपरांत जेजू गलिलेयांत येवन देवाची सुवार्ता प्रगट करूंक लागलो. तो म्हणालो, वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. गलिलेया सरोवराचे थडीच्यान तो मुखार वेताना सिमोंक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखलें. ते सरोवरांत जाळ उडयतले, कित्याक ते पागी जावन आसले. जेजू तांकां म्हणालो, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. तक्षणच आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय थावन टिक्के मुखार वेतस ताका दिसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव ते आपल्या मच्छव्यार जाळां समा करतले. तेच घडये ताणें तांकां आपयलें आनी आपल्या बापायक जेबेदेवाक वावरड्या सांगाता मच्छव्यार सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. देवाचें उतर हें. सभे सेवांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, थोडे वर्सां आदीं इम्फाल दिएसीसच्या कॅथेड्रलांत म्हाका मीस भेटोवचें भाग मेळ्ळें. आनी थंयसर त्या कॅथेड्रलांत मीस भेटयता आसतना त्या लोकांचें भक्तीपण, तांचें तें मेथेरपण, त्या पवित्र बलिदारांत ताणें घेवची ती वांटेली जावची ती रीत पळोवन इजाकी दादोजकाय भोगली. मिसा उपरांत थंयसर लागींच आसल्या तांच्या
बिल्डिंगांत एका कुशीन भुरग्यांची दोतोन आनी एका कुशीन 6 पावल सभेची जमत आनी फाटल्या कुशीन युवा जाणांचें मिटींग जावन आसलें आनी थंयसरी आमी नदर घाली बोवापुरबायन सगळें चलोवन आसलें भुरगीं चित दिवन दोतोनीच्या क्लासींत वांटिली जातलीं 6 पावल सभेचे सांदे थंयसर बऱ्या तरान विचार विनिमय करतले आनी यूथ ग्रुपाचे युवा जणी थंयसर बऱ्या तरान तांच्या मिटिंगांत पात्र घेतले मिसा उपरांत विगारा कडेन उलयता आसतना हांवें सांगलें म्हाका आज मस्त खुशी जाली फादर हें सगळें पळोवन लोक उर्बेन पवित्र बलिदानांत वांटिली जाता दोतोनीच्या क्लासींत भुरगीं चीत दिवन आयकतात ल्हान 6 पावल सभेचें मिटींग आपुरबायेचें यूथ ग्रुपान तांचें मेथेरपण निजाकी वर्तें देखून तो म्हणालो आमची ही फिरगज जिवाळ फिरगज फादर मोगान आमच्या फिरगेचेंत हर एकलो तांची सेवा करता आनी अशें जाल्ल्यान भावार्थ जिवाळ आसा आनी सगळें बऱ्या तरान चलता आनी तो म्हणालो आमची फिरगज जिवाळ जावंक भावार्थांत उर्बेस जावंक 2 कारणां एक आमच्या फिरगज कुटुंबांतलीं 16 जाणां उर्बेन हर एका संगतींत वांटिली जातात दुसरें आमच्या फिरगज कुटुंबांतले मुखेली 16 जावन प्रोफेशनल्स जावन आसात प्रवीणता जोडिल्ले व्यक्ती जावन आसात आमची कॅटकिझम कोऑर्डिनेटर ती युनिवर्सिटीन प्रोफेसर जावन वावर दिता SVPचो अध्यक्ष बाय प्रोफेशन ही इज डॉक्टर मेडिकल प्रॅक्टिशनर दाखतेर जावन वावरता आनी आमचो यूथ ग्रुपाचो प्रेसिडेंटूय कांय उणें न्ही तो MBA ग्रॅज्युएट जावन आसा आनी अशें जाल्ल्यान आमचे फिरगेचेंत वावर बऱ्या तरान चलता भावार्थ जिवाळ आसा आनी आमची फिरगज एक देखी बरीत फिरगज जावन आसा मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आयचो संदेश मोतीन दवरून नियाळ करतना हें घडीत म्हज्या मोतीक आयलें मोगाचें आनी सेवेचें फिरगज कुटुंब बांदया हो संदेश मोतीन दवरून सेवाक मान करूंक ताणें आमचेर वतल्या बेसावांक अर्गां दिवंक आनी आमच्या मुखल्या जिविता विशयांत भावार्थी जिविता विशयान चिंता पाटोवंक ह्या विधी मुखार व्हडा संख्यान आमी हजर जाल्या आयचे देवाचें उतार आमी आयकलें आयचें पयलें वाचप जोना प्रवादेच्या पुस्तकांतलें 3 संगती आयच्या पयल्या वाचपांतल्यो आमी मोतीन घेजय जाल्यो पयलें जोना प्रवाद्याक देव आपयता दुसरें जोना प्रवादी देवाचें आपोवणें स्विकार करता तिसरें जोना प्रवाद्याच्या त्या मिसावा मुखांतर निनेवेचो लोक तांची जिणी बदलता पण आज पवित्र सभा देवाच्या उतराचो आयतार आचरण करता पापा फ्रांसिसान आयचो आयतार देवाच्या उतराचो आयतार म्हूण आचरण करूंक उलो दिला आनी त्या भाशेन आमी चिंता पटयत आसतना देवाचें उतार जोना प्रवाद्याक प्राप्त जाता आनी जोना प्रवादी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता आसतना हो लोक देवाचे उतार आयकता आनी तांची जिणी बदलता देवान ह्या लोकांक तांच्या खोटेपणा खातीर नाश करी जेम चिंतलें जेन्ना देवाचे उतार ती आयकतात आनी नवी जिणी जी येतात देवाचें बेसांवां तांचेर पडटात आमच्या जिवितांत जेन्ना देवाचे उतार आमच्या जिविताचे केंद्र जावन पावता आमची जिणी बदलता देवाची बेसांवां आमी दाराळ मापान जोडटा आयचें कीर्तन तुजो वाटो म्हाका वळखोंक दी सर्वेस्परा जेन्ना देवाची वाट देवाची चिंतना देवाची मांडावळ आमी समजून घेता देवाचे उतार वाचतना ते दाळ आमचें जिवीत कशें फळाबरी जाता म्हणल्या विशयांत आयचो कीर्तनकार आपुरबायेन विवरण दिता आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावल कोरिंथकारांक बरयले त्या पत्रांत म्हणटा वेळ भरती जालो संवसारी संगती फाटल्यान धांवनाकात कित्याक संवसारी आसा तें सक्कड निमाणें व्यर्थ जातलें निमाणें तुजे आनी देवा मदलो संबंध मात्र तो उपकाराक पडटलो म्हणल्यार त्या चिंतपान बरलेलें देवाचें उतार आयच्या दुसऱ्या वाचपांतलें आमी आयकलें आनी हेच्या वांजेलांत जेजू आपलें मिसांव आरंभ करता गलिलेयांत तो आपलें मिसांव आरंभ करता आनी मिसांव आरंभ करता आसतना तो म्हणटा देवाचें राज लागीं पावलां पातकी जिणी बदला आनी बरी जिणी जियेया देवाचें राज लागीं पावलां
पातकिजिनी बदला नोवेचे पण ह्या देवाचे उतार आज आमकांय वेळ भरती जालो देवाच्या राज लागीं पावला आमच्या जिवितांतले असकच काय सांडून एक बरी जिणी जिवंक आयचे देवाचे उतार आमकां आपण दिता आमी आज सांगता म्हणल्या हांगासर हे देवाच्या उतरा विशयंत नियाळ करूंक चिंता पाठोवंक पवित्र पुस्तकांत आमी आयचो संदेश मोतीन दवरून चिंता पाठोवंक प्रयत्न केलें जाल्यार सेवेचे आनी मोगाचे फिरगसकुटां बांदया म्हणून जेजू आपल्या सगळ्या प्रकट जिणे विशयंत मोगा विशयंत आनी सेवे विशयंत सडीत उलयता माते वाचोवांजेल 7वो अध्याय वळेरी 20 आनी 1 आमी वाचलें जाल्यार जेजू म्हणटा म्हाका सोम्या सोम्या म्हणटली सर्गींच्या राजान रिकची नात बघा सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची खुशी कोण करता ती मात्र सर्गींच्या राजान रिकतली देवाची खुशी कितें आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी मोगान आनी सेवेन जियोवचें निमाणे जेजू मातेवाच्या वांजलाच्या 25व्या अध्यायांत 40 आनी 2 वाक्य आमी वाचलें जाल्यार थंयसर जेजू म्हणटा येया तुमी म्हज्या बापाच्या त्या राजांत कित्याक म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना बाबांक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें म्हळ्यार सेवेन आनी मोगान जियेल्ल्यांक मात्र तें सर्गींचें राज लाभतलें म्हणून जेजू आपल्या उतरांनी स्पश्ट सांगता निमाण्या जेवणा वेळार जेजून कितें केलें जुआंवच्या सुवातेंत 13वो अध्याय वळेर 14 आमी वाचलें जाल्यार जेजू म्हणटा तुमच्या सोम्यान आनी तुमच्या मेस्त्रीन कितें केलें तें तुमी पळयलें मू तुमी तशेंच करा जेजू निमाण्या जेवणार कितें केलें आपल्या शिसांचे पांय धुले आनी सेवेचो एक व्हडलो मंदमेंत आमकां दिलो आनी आमी हर एकल्यानी मोगान आनी सेवेन आमचें मिसांव करूंक आपण दिलें तर मोगाचेनो हे देवाचे उतार आमी आयकत आसतना आमचें जिवीत कशें आसा आमची परिस्थिती कशी आसा आमच्या ह्या सगळ्या फिरगसकोटमांत आमी कितलीं जाणां कार्याळ जावन पवित्र सभेच्या मिसावांत वांटेली जाता आमच्या फिरगसच्या बरेपणा खातीर वावरता ते एक सवाल आमी आमकांच विचारचें आमची फिरगज आमी जिवाळ करी जाय जाल्यार आमी कितें करी जाय म्हणलें सवाल आज आमकांच विचारचें मुखले वर्स जुबलेवाचे वर्स जेजू जल्म न्हू 2025 वर्सां तो उडास पवित्र सभा काटांनी सादें जुबलेवाचे वर्स आचरण करूंक पवित्र सभा आमकां आपण दिता आनी हें आपण दिल्ल्या वेळार आमची जिणी ती परत उर्बेस करूंक हें वर्स मागण्याचें वर्स आत्मीक संगतींनी सडीत आमी मेतेर जाय म्हणून पवित्र सभा आमकां आपयता आनी एका कुशीन आमी सांगता सोमकोंची पवित्र सभा ह्या विशयंत चिंता पाठयता एक फोटो सांगतपण आनी मिसांव ह्यो 3 संगती सांगता घालून आमी पवित्र सभेन परतून जिवाळ जाय म्हणून पवित्र सभा आमकां आपण दिता आमी एकवटान सांगता मेळचो ताचो उल्लेख आयच्या प्रस्तावनार आमी घेतलो धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांत 2रो अध्याय वळेर 40 आनी 2 तावन वाचलें जाल्यार सुरविली पवित्र सभा सांगता मेळटली एका मनाची एका काळजाची जावन ती वावुरतली तांचे सांगता आसलें कितें तांणी ती वांटून घेतलें देवाकरकान दिवन संतोशान ती जिवंक शकली आनी तो सगळो त्या सुरविल्या पवित्र सभेचो तांचें जिवीत व्हरून आमी पळयत आसतना सेवा आनी मोग तांचे थंय दिसून आयिल्लो जाल्यार ती संपूर्ण तृप्तेन जिवंक शकली आनी तसलें जिवीत जियोवच्याक एकवटाचें जिवीत जियोवच्याक आमकां पवित्र सभा आपण दिता आमचें मेतेरपण कशें आसा आमी कितलीं जाणां आमच्या पवित्र सभेच्या मिसावांत मेतेर जाता म्हणलें तें सवाल जशें इम्फाल फिरगजेच्या त्या लोकांत सडावच जावन ती मेतेर जावन तांची पवित्र सभा जिवाळ जाल्यार आमकां आमच्या फिरगजेन तें जिवाळ करूंक अवकाश आसात गी म्हणलें तें सवाल आमी आमकांच विचारचें आमचें मिसांव कितें म्हणलें तें सवाल हांव कित्याक क्रिस्तांव जालां हांव क्रिस्तांव जालां फकत एक नांवाचो बिल्लो मातगी या ताचेकूय वर्तें चड कितें आसा हांव क्रिस्तांव जावन कितें येदोळ केलां आनी मुखार कितें करी जाय म्हणलें तें सवाल आमी आमकांच विचारचें क्रिस्तांव जालां क्रिस्ताक साक्ष दिवंक तो फकत नांव एक बिल्लो एक नेम टॅग न्ही बिकॉज हांवें क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवंक आसा खंयसर
आनी कशें म्हज्याच कुटुंबांत म्हज्याच शेजारा ह्या वाड्यांत म्हज्याच फिरकेचेंत हांवें क्रिस्ताक साक जावन जिवंक आसा. कशें म्हज्या संपूर्ण मेतेरपणान देवान म्हाका बुदवंतखाय दिल्या, देवान म्हाका तालंतां दिल्यात, देवान म्हाका वेळ दिला. ह्यो संगती जेन्ना हांव म्हज्या पेल्या खातीर वापरता तेन्ना म्हजें तेंय बदलावण जाता आनी म्हजे सांगात जियेतल्यान तांचोय बदलावण जाता. वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तसलें एक जिवीत हांवें जियेचंय. जशें थंयसर त्या फिरकेचें इम्फालच्या सडीत मुखेली प्रोफेशनल्स जाले जाल्यार आमच्या समुदायांत प्रोफेशनल्स आसात. हांव एक धाकटेर, हांव एक प्रोफेसर, हांव एक लॉयर, हांव एक इंजिनियर, हांव एक टिचर, हांव सबारशंतान प्रवीणता जोडलेलो. ही प्रवीणता हें सकट दिल्लें कोणें म्हाका? म्हज्या देवान. आनी तें दिल्ल्या देवाक म्हजें उपकारी म्हणून हांवें कशें दाखोवचें? म्हज्या शेजारा, म्हज्या वाड्यांत, म्हज्या फिरकेचेंत हें देवान दिल्लीं तालंतां, जाणवाय, देणी वापरल्या वेळार हांव देवाक उपकारी म्हणून असो जाता. वाड्या जमतीक हांव वेतांगी, फिरकेच्या संघ संस्थांत हांव मेतेर जालांगी. म्हज्या फिरकेच्या चटवटिकेंत येदोळ म्हणसर म्हजो पात्र कसलो म्हणलें सामाल हांवें म्हाका विसारन परत उर्बेस जावंक आयचें देवाचें उतार. आनी प्रत्येक जावन आमचो संत सेबेस्त्यांव आमकां हर एकल्याक आपण दिता. बाबर्ताक साक्ष दिल्लो व्यक्ती तो कार्यान आपलें जिवीत जियोन तो श्रेश्ठ जाल्लो. आमकांय तसल्याच जिविताक तो आपयता. देखून देवान म्हाका दिल्ली ती जाणवाय जावं पुरो खंयच्याय क्षेत्रांत हांव प्रवीणता जोडलेलो. ही प्रवीणता हांव देवाच्या त्या पवित्र सभे खातीर वापरता. म्हजें हांव कितें बरेंपण करूंक साध्य आसा तें करूंक हांव पेसारता म्हणून निर्धार घेतलो जाल्यार खंडी जावन हें फेस्ताचें आचरण अर्था बरी जातलें. जेन्ना मोग आनी सेवा म्हजे थंय आसा तेन्ना म्हजी फिरकज जिवाळ जातली. तर आज हें फेस्त आमी आचरण करता आसतना, जुबलेवाच्या वर्साक आमी तयाराय करता आसतना सांगाता सोमकोची पवित्र सभा ह्या विशयांत म्हजें सांगतपण कितें, म्हजें मिसांव कितें, म्हजो एकवट कितलें ह्या विशयांचेर आपटयता आसतना तसो जेजू आमकां आपयता एका नव्या जिविताक. ह्या येवकरेसा मुखान म्हज्या आनी तुमच्या काळजांत येवसो जेजू आमचे थंय तो मोगाचो उजो, सेवेचो उजो पेटोवन दी आनी आमी हरगेकडेन जिवाळ जावन आमच्या फिरगजेच्या बरेपणा खातीर, फिरगजेच्या एकवटा खातीर, फिरगजेच्या वाडावळे खातीर कितें करूंक साध्य आसा तें करूंक जाय अशी ती कृपा तसो जेजू येवकरेसांतलो आमकां हर एकल्याक दिवन दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आमच्या भवार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सद म्हणटा, सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार. आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सद म्हणटा, देवाचो एकलो स्पूत तो सर काळा आदी बापा तावन जल्मला. देवा तावन देव, उजवाड तावन उजवाड, खऱ्या देवात रोग जोल्लो करो देव. तो देवातां जल्मला ताका रसूंक ना. बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या. आमा मनशा पासत आनी आमच्या सडवणे पासत सर्गार तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमच्या पासत पोंस पिलाताका ताका कुर्सार मारलो. ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निकेबलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजवाड बसला. जिव्यांच्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसचो. आनी पवित्र आत्म्याक सद म्हणटा, ईश्वर बापा आनी पुता जाला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय
सारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं कवलेलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदान स्थापलेले सभेक सदमंता पातकांच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्याच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सासण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. भावांनो भयणीनो, एक कुटुंब तशें आमी हांगासर जमल्या. देव आमचो बाप म्हणून आमी वळखता. कितें आमकां गरज आसा तें आमकां दिवनूच तो आसा. पूण आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरया. जेजून आमकां सांगल्या प्रमाणे आमी आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरून ताचो आदार, ताची कृपा बेसांवां मागया. बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी येवकरिस्ता वरवीं पोशीत जावन आपल्या भावार्थांत घट जावन येवकरिस्ताद्वारी देवाचो आनी पेल्याचो मोग सर्व धर्म आनी वर्गाच्या लोकां मदें परगट करून वावरिशे कृपेन बर म्हण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, आमचे मागणें आयक. आमच्या राष्ट्राचे आडळते चलयतल्या समाजाच्या मुखेल्यांनी जात कात धर्म लेखी नासता लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, गांवांत तशें परगांवांत जीवन आसच्या आमच्या सर पिरगसकारांक आनी तांच्या कुटुंबाक तुका आमी समर्पिता. तुज्या उतरान आनी पवित्र आत्म्यान आमकां पवित्र कर. रूच दिवच्या मिठा बरी आनी उजवाड दिवच्या दिव्या बरी जियोवन बऱ्या कर्णांनी बरयले जिवीत बांदून हाडूंक तुज्या शुभाम कृपे देण्यानी आमच्या पिरगसकारांक बळवंत कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, तुज्या आपोवण्याक बाळो दिवन विविध क्षेत्रांनी मिसाव वावर करतल्या आमच्या पिरगसकारां पासून तुका आमी दिनवासता. तुज्या विश्वासी मोगान तांकां सांबाळ. सर तरांच्या अपायांतले मारेकार पिड्यांतले संवसाराच्या पासांतले दुस्मानाच्या हातांतले तांकां सदांच राख. तांचो मिसाव वावर फळादीक कर. पवित्र आत्म्याच्या देण्या फळांनी तांकां आशिर्वादीत कर आनी तुवें बसयल्लें सस्नीक जिवीत तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, आमच्या पात्रून सभेस्तवांची देख घेवन विविध क्षेत्रांनी मिसांव वावर करच्या आमच्या फिरगसकारांक तुज्या संरक्षणेखाल दवर. कश्ट विरोधपण एकसुरपण तिरस्कार पिडा आनी इतर सन्निवेशा वेळार धैर्यान रावूंक आनी बावार्थाक आनी क्रिस्ताच्या मोगाक साक्ष दिवंक तांकां तुज्या बेसांवांनी बर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, ह्या पवित्र देव मंदिराचेर तशेंच आमच्या फिरगजेंतल्या सर धर्मीक घरांचेर तांतू वस्ती करतल्यांचेर आमच्या फिरगजेंतल्या सर शिक्षण संस्थांचेर तांतू शिकाप सोडच्या विद्यार्थींचेर वावर करतल्यांचेर फिरगजघरांनी चलोवन व्हरच्या आसरे आस्पत्र्यो आनी इतर संघ संस्थेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या सर संपन्मुला मुखान सर मोगाच्या लोकांक मोगाची आनी बाबार्थाची सेवा लाभोवन दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. आमच्यो वैयक्तीक गरजो काळजांत आणून बापाक समर्पिया. ओ मोगाळ बापा, आमची मागणी हांगासर उच्चारली आनी आमच्या काळजांत आणून आमी भेटयल्ली ती तूं स्विकार कर. आमी तुजीं भुरगीं, तुजेर आमी पातयेवन तुवें आमकां दिल्ल्या त्या आपोवण्याक सरी जावन आमचें जिवन जिवन आसां. संतोशाचें समाधानाचें जीवन जियोंक गरजेची कृपा दी. आज फिरगजेचो फेस्त फिरगजेचो दीस आचरण करता आसतना आमी हर एकल्यान आमकां दिल्ल्या आपोवण्याक सरी जावन फिरगजेक कुटाम म्हणलें वळखून घेवन आमची सेवा
मोगाची सेवा किंच्या मापान आमी दिव्यत ते आमी उदार मनान दिवंक आमकां गरजाची कृपा आनी बरें मन दी. हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानाक हजर जाल्ल्या सर्व तुज्या भुरग्यांक तुज्या दयेन सांबाळ बेसांवांनी बर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगान
म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेत आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा सेबास्यान तुज्या रक्त साक्षाच्या जैताच्या उडासाक तुका आमी भेटयता ती देणी स्विकार कर. रगात वारोवन आपणाच्याच जिवाची ताणें तुका भेटवणी केली ती तुका भोव मानली. तशींच खतखतीत काळजान केल्ली आमची भक्तीची भेटवणी तुका मानव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सेबास्त्यान तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपल्या रगात वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ये परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्कतकायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जिवनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात जावच्याक तूं पवित्र कर. तशीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक
तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso gut purgatoria. तुझ्या उत्साहाने पुनर्जीवन कोणावरती तुवे आमकां सोडयलाय सोम्या संवसाराच्या चढवणदारा आमची चढवण बापा, आमचे सडवणे पसत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अंकवार मरयेच्या भाग्यवंत जुझे सोपती भाग्यवंत दमदुतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या भाग्यवंत सेबेस्तांवांच्या आनी समीस भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण मागता. ह्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या, पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या सुमेश गवळ्या आनी मन्याऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारान वाट सुरय तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे ओजेर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. काणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुज्या थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टागातींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक माय पासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बगोवन सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. संसाराचा
वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडवणदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान तेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो बाबा भयणीनो एकामेकाक शांती दिया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सर्व सुभागी म्हाका पावना तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली
segura Deus kuera Jesus Krista serwondara surgani bernara segawat bernara harga 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 jiwa tera harga 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 jiwa tera zelmaचे पहिले गलिये ताबून आयलाय मोगा सुसंगा दिवून हात धर्मोसो मेलाय सोदून सदा नीतीच्या मार्गावरल्या मुगा सागुला देव कुंवरा जेजू ख्रिस्ता सर्वोद्धारा स्वर्गाने भरणारा स्वर्गा वाटवणारा ऐका 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 जीवदातारा ऐका 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 जीवदातारा पीडा शिरा आमकां दोस्तारा कष्टा आकांतांनी संप्रार्थना निराशेची मोडा वेळो घालताना दर्शन फावो केलाय मागताना मोगा सागोला देव कुंवरा जेजू क्रिस्ता सर्वोद्धारा गर्गानी भरणारा सर्गा वाटवणारा वर्गा 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 जिंदा करा वर्गा 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 जिंदा करा प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या प्रितीवन बापा सेबास्टियन तुझ्या भाग्यवंत रक्त साक्षीक तुवें तुजे सेवेंत विश्वासी आनी कश्टा मरणांत जैतेवंत केलोय आमी सेवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत घट आनी जैतेवंत कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी पुढच्या कळवणी जानेवारीच्या 23, 20 आणि 3 तारखेर मंगळारा दीस देवाचो सेवा कराय म्हण फ्रांसिस कामिलस मास्करेनस बेंदूरचो स्थापक विगार आनी बेतनी मेळाचो घडणार असो 150वो 150वो जल्मा दीस आनी 125वो ओट दिसो दीस त्या उडासाक त्या दीस सांजेर 5 वरार मिसोचे बलिदान आसा केला बेतनी मेळाची महाओडेल भयण रोज सलीन हिणें सगळ्या फिरगस कुटुंबाक मोगाचे आपोवणे दिला जानेवारी 20 आणि 3 मंगळारा सांजेर 4:30 वरार फ्रांसिस्कान 3ऱ्या वर्डीची जमत आसा सांतेरेज ICSE इस्कॉल बेंदूर हांगासर नर्सरी तावन 5वी पर्यंत प्रवेश उक्तो आसा सडीत विवराक इस्कॉलाच्या दफ्तराक संपर्क करा पदवा इस्कॉलांत नर्सरी तावन 7वी पर्यंत प्रवेश उक्तो आसा सडीत विवराक इस्कॉलाच्या दफ्तराक संपर्क करा आमचे CL सांदे तांच्या वावराक आदार जावन लकी ड्रॉ आसा करतात टिकेटी घेवन तुमचे लागीं येतना तांकां तुमचो सहकार दिया आदल्या आयतारा कुटुंब आयोगान काजारी जोड्यां खातीर मांडून हाडलें कार्य यशस्वीन जालें
येवजिल्ले तितलीं जाणां नातलीं भाग घेतल्ल्यांक आनी कार्य आयोजन केल्या. मानेस नेविल पेरेरा आनी कुटुंब आयोगाच्या सांग्यांक देव बरें करूं. काद्री टोल गेट दुसऱ्या वाड्याच्या मानेस रोशन फ्रांसिस मार्टिस हाणें पदवा शिकपा निधीक ₹2 लाख दान दिल्यात. ताच्या उदार मनाक देव बरें करूं. ह्या हप्त्यांत गरबेज मेहता AAD जनवरी 20 आनी 2 तारखेर सोमारा, शिवबाग 5 आनी शिवबाग 3 जनवरी 20 आनी 2 आनी 20 आनी 3 तारीख सोमारा आनी मंगळारा, चर्चवाड 4 जनवरी 20 आनी 3 तारखेर मंगळारा दीस, टोलगेट 1 जनवरी 20 आनी 3 आनी 20 आनी 4 20 आनी 5 तारखेर मंगळारा, बुधवारा आनी ब्रेस्तारा दीस आसतली. बलमाटा 2 अपर बेंद्रू 2 आनी चर्चवाड 2 जनवरी 20 आनी 4 20 आनी 5 तारखेर बुधवारा आनी ब्रेस्तारा आसतले. काही बटल 2 आनी कंकनाडी 3 जनवरी 20 आनी 6 तारखेर शुक्रारा दीस आसतली. तुमच्या हप्त्यान गरबेज मेहता काद्री 2 लोवर बेंदूर 1 जनवरी 20 आनी 9 आनी 30 तारखेर सोमारा आनी मंगळारा दीस आसतली. काद्री रॉक्स टोलगेट 2 आनी बेकारना कटेवाडो जनवरी 20 आनी 9 20 आनी 9 30 आनी 30 आनी 1 तारीख सोमारा आनी मंगळारा बुधवारा दीस पर्यंत आसतली. काद्री 3 वाडो जनवरी 31 30 आनी 1 तारखेर बुधवारा दीस आसतली. चर्चवाड 1 फेब्रुवारी 1 आनी 2 तारखेर ब्रेस्तारा आनी शुक्रारा दीस आसतली. काल संजेर इगर्जेंत एक मोबायल मेळ्ळा. कोण सोदून गेल्यानंतर तांणी विगार बापाक मेळचे. आदल्या आयतारा मिसा वेळार जमो जाल्ले दान ₹49,030 49,030 तुमच्या उदार मनाक देव बरें करूं. 248 वे विल्फी नाईट जनवरी 20 आनी 6 तारखेर संजेर 5:15 वरार आसतली. तुमकां सर्वांक मोगाचे आपोवणे. आता आमचे वेगार बाप आमच्या गवळीक बापांक मानाची वाद दितले. वार्षिक उपकार आठवणी सडावत म्हणटा आतां विगाराची फायनल एग्जाम म्हण नाका. आन्सरां करेक्ट आसल्यार 100 मार्क्स दिया, ना जाल्यार उणें दिल्यार वणें. सर्वेस्वर देवाक आमी वाकन स्तुती करून अर्गां दिवंक फावो. फाटल्या सगळ्या वर्सां आमकां सर बेसांवांनी बरयल्याक, कश्टां संकश्टांनी राखल्याक आनी मोगान सांबाळल्याक. थोडीं आमची भाव आनी भयणी गेल्या त्या वर्सा फेस्ता वेळार आमचे मदें आसलीं. देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन सर्गराजाक भायर सरून गेल्यान तांकां सासणेक विशव मागया. आमी अर्गां दिवंक फावो मोरये मायेक. तिणें आमकां सगळ्या वर्सां मोगान सांबाळ्ळां आनी आज आमकां हो दीस फावो केला. आमी अर्गां दिवया आमच्या मोगाळ पात्रोन सेवाक फाटल्या 109 वर्सांनी आमच्या कश्टां सुखांत वांटेली जाला. आमचे खातीर बापा लागीं विनंती केल्या आनी आमचो राखणो जाला. गरजे आकांता वेळार आमकां धैर्य तो जाला. ताका आमी अर्गां फाटयत आसतना ताचें बेसांवां आमकां सदांच आनी सांगात मागया. आयच्या फेस्ताच्या संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटयलां. अदीक मानादीक दोतोर एलोशियस पॉल डिसोजा, निवृत्त गवळी बापानो तुमकां बेंदूर फिरगजेचेर आसच्या मोगाक आनी फेस्ताचें मीस भेटोवन आमचे खातीर मागिल्ल्याक तुमकां आमच्या सर्वांच्या नांवी आमी देव बरें करूं म्हणटा. सासणीक याजक आमचो स्वामी तुमकां बऱ्या भलायकेन सांबाळूं, तुमकां संतोश समाधानान दवरून दी आनी मरी माय तुमचे संगी सोमकोन दी. आयच्या संभ्रमीक मिसाक भोव अर्था बरी तशें जिणेक लक्ती जाल्लो देवाच्या उतरांचेर नियाळ दिल्या फादर संतोष रॉड्रिगस गवळी केंद्राचो डिरेक्टर आनी बेंदूरचो आदलो सहायक विगार. फादर संतोष तुमकां आमच्या सर्वांच्या नांवी देव बरें करूं. मोरी माय तुमकां बेसांवांनी बरोवं. सांत सेबेस्त्यांव तुमच्या संगता सोमकों. आमचे बेंदूरचे फिरगजेचे याजक फादर विवियन रॉड्रिगस, फादर लॉरेन्स कोटेनो, फादर आरोन विल्सन लोबो, फादर डेन्झल लोबो
आमच्या फिरगज गवळीक वावराच्या जबाबदारेंत म्हाका संपूर्ण सहकार दितात तुमकां याजक भावानो म्हजे नांवी आनी सर फिरगजकारांच्या नांवी देव बरें करूं. आमी उपकार बावडूंक फावो मोन्सिजर लेस्ली शेणॉय हांचो आमकां आयताराच्या इंग्लीश मिसांक ते कुमो करतात तशें आर्थीक आनी हेर जायत्या रितींनी आदार दितात. तांकां आज कारणांतर ते हांगासर नात थोड्या वेळान येवन पळोवंक पुरो. तांकां म्हज्या आनी सर फिरगजकारांच्या बाबतीन देव बरें करूं. देवाची विस्नार आशिर्वादां आमी तांचेर मागया. हांव उपकार बावडटां फिरगज गवळीक परिशद उपाध्यक्ष श्रीमान विनोद डिसूसा, कार्यदर्शी श्रीमती पॅट्सी ब्रिटो तांचें कमिटमेंट आनी जबाबदारी मेसवन एक फावो जाल्ली तें तुमी अनुभव करत आसात. तुमच्या बऱ्या मनाच्या सहकाराक देव बरें करूं. सांत सेबास्त्यान तुमकां सदांच सांबाळूं. देव बरें करूं. आर्थीक समितीच्या संद्यांक खोर कमिटीच्या संद्यांक तुमच्या सर वावराचो आमी आभार मानता. फिरगजेच्या सर वावराक तुमचो मोठो सहकार केदाळे आसा. देव तुमकां तुमच्या बऱ्या मनाक आनी वावराक जायतीं बेसांवां दिवं दी. देव बरें करूं. फिरगजेच्या सर्व आयोगाचो संचालक श्रीमान स्टीवन पिंटो, पंगड आयोगाचे संचालक आनी हरियगा आयोगाच्या कार्यदर्शींक आनी संद्यांक तुमच्या बऱ्या मनाच्या सेवेन फिरगज जिवाळ जाता. तुमकां देव बरें करूं. आमच्या वेदी सेवकांक तांचो वावर तो मोगान करतात. तांचो एनिमेटर श्री ऑजवल्ड फेर्नांडीस आनी वेदी सेवकांक तुमकां जेजूच्या मोगाची आनी ताच्या संगतपणाची आशिर्वादां तो दिवं. आयची आनी उरलें पुरो एकच पिडी ताळयो पेटला पुरो अखेरेक. आयची लितूर्जी रंगीत गायन आनी चड भक्ती बरीत केला. कॉयराच्या सांद्यांक व्हडांक तशेंच भुरग्यांक आनी धर्म भयणींक आनी तशेंच तांकां तरबेत केल्ले आमचो कॉयर मास्टर ऑजवल्ड डिसूजा आनी वाजांत्र खेळिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. खालें करचें. सगळ्या वर्सां लितूर्जी गायन करच्या व्हडांच्या कॉयराक भुरग्यांच्या कॉयराक तांकां तरबेती दिवन सोलोवन व्हरच्या कॉयर मेस्ट्री श्रीमान ऑजवल्ड डिसूजा, युवजनाच्या इंग्लीश कॉयराक मार्गदर्शन दिवची श्रीमती अनिता डेसा, व्हडांचे आनी भुरग्यांचें कॉयर, युवजनाचें इंग्लीश कॉयर, धर्म भयणीच्या कॉयराक जे सर्व संद्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमची सेवा सर्वांक मेसवोवची आनी लितूरची अर्था बरीत करची. तशेंच हप्त्या मदें हेर मिसां गायन करतात तांकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. तुमच्या सर्वांच्या मिनतेन आनी साखरविसान आमची लितूरची आत्मीक आनी लितूरची खारी अर्थ बरीत आनी भक्ती बरीत जातात. फिरगजेच्या गवळी वावरांत जायतो सहकार आनी सेवा दिवच्या फिरगजेंतल्या 8 कॉन्व्हेंटांच्या सुपिरियर्सांक सर धर्म भयणींक आमच्या आनी सर फिरगजकारांच्या नांवी देव बरें करूं. क्रिस्त शिक्षण दोतोन शिकोवच्या सर्व टिचरांक, धर्म भयणींक आनी क्रिस्तांव शिक्षण कोऑर्डिनेटर श्रीमान स्टीवन पिंटो आनी फादर विवियन रॉड्रिगस तांचो आमी उपकार बावडटा. आयताराच्या तशेंच फेस्ता दिसा आनी हेर दिसा विशेष लितूरचे कार्या वेळार मांडा वळ घालूंक आनी मेलविचारून पळोवंक वावरच्या श्रीमान नेवल पेरेरा, सहकार दिवच्या आनी जबाबदारी सांबाळच्या श्रीमान सुजीत नोरोना आनी सर्व स्वयंसेवकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या 5 विद्यासंस्थेच्या मुखेस्तांक आनी सर्व शिक्षकांक आनी तांच्या सिबंदेचो आमी उपकार बावडटा. तुमच्या मोगाच्या सेवेक देव आशिर्वाद दिवं दी. फिरगजेंत आल्तार मांडूंक साक्रिस्टो वावर करच्या साक्रिस्टन अरुण, तशेंच वॉर्सभर वावर दिवच्या नितळाय तशें मांडावळ घालच्या आमच्या स्त्रियांचे पंगड सलीन, लिना, सेवरीन आनी तांचे संगाती तांकां सर्वांक, तशेंच ऑल्टर एंजल स्ट्रीम, फ्लावेल्ला, आशा, सुशिला, माला, वेरोनिका आनी तांचे संगत वावरतल्या सुमेस्तांक तुमच्या भक्तीपणाचो वावर भोव मेसवून एक फावो जाल्लो तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. फिरगजेच्या प्रोजेक्टाक बांदपाक, दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपा निधीक, मेडिकल फंडाक, मणिपूर विद्यार्थ्यांच्या शिकपाक आर्थीक कुमक दिल्या सर्व आमच्या दानींक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या बऱ्या मनाक आनी साखरविसाक देव दराळ आशिर्वादां दिवं दी. आमच्या विद्यासंस्थेच्या विद्यार्थ्यांक दनपारांच्या जेवणाक कुमक जावन 10 लाख रुपये दान दिल्यात डॉक्टर सलीन लोबो, तिका देव बरें करूं. तिचे खातीर मागोवंक उगडास दवरया. फिरगजेच्या मिडिया कमिटी संचालक श्रीमती अनिता फ्रँक,
निहाल लोबो आनी सर्व संध्यांक तांच्या वावराक देव बरें करूं. आज फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफी केल्ल्या सॅम आनी सुजय तुमकांय देव बरें करूं. युवा सांस्कृतिक आनी आध्यात्मीक समितीच्या संचालक आनी संध्यांक तुमच्या मोगाच्या सेवेक देव बरें करूं म्हणटा. फिरगज दफ्तरांत तशेंच हॉलाच्या वावरांत आनी घरांत वावर दिवच्या सुपरवायझर्स मॅनेजर आनी सर सिबंदेक तुमच्या मोगाच्या आनी जबाबदारीच्या सेवेक आमी आभार मानता. तुमकां देव बरें करूं. फिरगज फेस्ताक तयार जावन आसा केल्ल्या स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स ट्रॅक एंड फील्ड इव्हेंट्स आनी ह्या सर बऱ्या रितीन मांडून हाडला. फिरगज गवळीक मंडळचे उपाध्यक्ष युवा हिता समिती संचालक आनी तशेंच तांचे संगी वावुरल्या सर्व संध्यांक युवा जनांक आनी सहकार दिल्ल्यांक देव बरें करूं. फेस्ताच्या खर्चाक मुर्दोम आनी पिरजेन दिल्ल्यांक आर्थीक कुमोक दिल्ल्या सर्व दानींक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांचे खातीर मागोवंक उडास दवरया. फिरगज फेस्ताक तयार जावन आसा केल्ल्या 9 दिसांच्या नव्यानाक सहकार दिल्ल्या सर्व संघ संस्थेच्या हुद्देदारांक सचेतकांक आनी संध्यांक देव बरें करूं. आज संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानाक सहा भेटवणी केल्या वाराड्याच्यान वाराड्या बायल्या सर्व याजकांक आमचे आनी सर्व फिरगजकारांच्या नांवीन देव बरें करूं. सगळ्या वर्सा आयताराचें आनी फेस्ताचें कलेक्शन मेजोवंक आनी लायक दवरूंक कुमोक करच्या स्त्रियांच्या टिमाकय आमी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. सर्व संघ संस्थेच्या हुद्देदारांक सांद्यांक तुमची सेवा फिरगजेंत आनी फिरगजे भायर मेसवणेची फिरगज ती जिवाळ दवरूंक आदार जाता. आज संजेचें फिरगज कुटुंबाचें सांस्कृतीक कार्य संजे 6 वरां आरंभ जाता. तुमी वेळार येवंक प्रयत्न करा. तुमच्या शेजारच्यांक सांगा आनी तांकां आपोवन हाडा. तुमच्या वाड्यांच्या ग्रुपार पॅरिश कावन्सिलच्या ग्रुपार हे सर्व इन्फॉर्मेशन तिळसोनी आसा. घरच्या सर्व याजकांक तशेंच फिरगज गवळीक मंडळीचो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी सर्व आयोगाच्या संचालकाच्या नांवान तुमकां सर्वांक एक बरें संतोश भरीत फेस्त मागता. देव बरें करूं. मोगाळ फिरगजकारांक फिरगज फेस्ताचे शुभाशय. आयचे फेस्ताचें मीस भेटून आमकां संदेश दिल्ल्या निवृत्त गवळीक बाब अधिक दोतोर एलोशियस पाऊल डिसोजा तुमकां हांव फिरगज फेस्ताचे शुभाशय पठयतां. आमचो पात्रोन सांबोस्ते हांव तुमकां बरी भलायकी शांती समाधान फावो करून दी म्हूण मागतां. आमचो मोगाळ विगार बापांक सहायक विगार बापांक वस्त याजकांक हांव बरें फिरगज फेस्त मागतां. आमचो पात्रोन सांबोस्ते हांव तुमकां आशिर्वादांनी भरून दी आनी तुमच्या मिसा आमकां मनदरसोंक जाय जाल्ली कुमोक दिवं दी म्हूण मागतां. आयच्या मिसाच्या बलिदानान सांगान दिल्ल्या आनी आमकां उल्हासिल्ल्या सर्व सैर याजकांक हांव बरें फेस्त मागतां. समजते हांव तांकां आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागतां. आमच्या हर एक कार्यांनी आमकां सहकार दिवच्या सर्व कोयताच्या सुपिरियरांक आनी सर्व धर्मळणींक हांव बरें संतोश भरीत फेस्त मागतां. सर्व गवळीक मंडळीच्या सांद्यांक गुरकारांक सर्व संघ संस्थेच्या अध्यक्षांक आनी सांद्यांक आनी सर्व फिरगजकारांक हांव बरें समाधानाचें फेस्त मागतां. आमचो पात्रोन सांबोस्ते हांव आमकां सदांच बेसांवांनी भरून दी आनी बरी भलायकी शांत समाधान दिवं दी म्हूण मागतां. देव बरें करूं. भावानो भयणीनो सान सेबास्त्यांव ह्या फिरगजेचो पात्रोन 109 वर्सां तावन तुमची जतन काण घेता म्हणून हांवें जेन्ना 110 जाली म्हणून 109 वर्सां ह्या 10 वर्सां तुमचो पात्रोन तुमच्या सांगात आसा. तुमकां तो सांबाळटा. प्रत्येक तरान भलायकेचो सांतो भलायकी पाड जाल्या वेळार ताचे कडेन आमी वचून मागता आनी तो आमकां मजत करता म्हणल्यार आमी समजून काणयोचें. म्हज्या तर्फेन फिरगेच्या विगाराक ताच्या सहायकांक आनी तुमकां फिरगजकारांक फेस्ताचे शुभाशय आनी सांबोस्त्यांव संसे बस्त्यांवची बेसांवां देवाचो प्रत्येक आदार तुमकां लाभो म्हणून हांव अशें आनी मागतां. फेस्त आज केल्लें तें ताचो परिणाम आमच्या जिणेंत सदांच जियोंक कितें आमकां ह्या शर्मा वेळार सांगलां तें जियोंक आमी प्रयत्न करया म्हणली म्हजी आशा आनी म्हजें मागणें. देव बरें करूं. उबें रावा बेसांवाक.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारू आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी तो भरू सरणाचो सोलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं कितें बरें आनी कितें सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशा सर्गीच्या सुखाक